हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? सजमवता तुम्ही सगळी बरी आहे मग. आणि आम्ही आहे बरी. आयज आमी चोय घोसाळ हाडलें आनी तेजी आयज हांव भाजी करता. आनी आमी कितको कोत्ताय न्हू ती भाजी, हांव ती तुमचे बारा शेअर करता ती रेसिपी. तितून घोसाळ घेयल्याय, पोद नाल्ला सोय घेयल्या, थोडेशें तेल घेयलां, कुकिंग ऑयल, हाफ टेबल स्पून हल्दी घेयला, हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला, 1 टेबल स्पून साखर घेयल्या, थोडेशें उदक घेयला, एक मिरसांग घेयल्या आनी 2 पियाव घेयलाय. आतां ही घोसाळ आहाय ती कातोता पयलीं. पयलेंच हाटलें आहा न्हू तो हाफ पार्ट येतो कट करता आनी मुखायला कट करता. आनी हेचो ह्यो लांब शीर आहाय न्हू त्यो काडपाच्यो, ग्रीन आहा ते काडप ना, हे शीर आहाय न्हू लांबेल्यो त्यो काडपाच्यो. काटा सुरेन जाल्यार सुरेनूय काडूं जाताय, नाजाल्यार स्क्रेपरांनी काडूं जाता तेचे. सगळ्यो काटा कोण जालीं आनी तेंकां बरी करून धुयलीं आनी आतां हांव कातोता. कोता हें भितरलें तें काणाय तें भायर मानाय सोताय. आनी अशें करून बारीक कुटी कोताय. घोसाळ जालीं कातून क्यूब्स करून जाले तेंचे. आनी आतां हेचो जितें मिरसांग आहा न्हू ती कातोता. बारीक धाकटे कुडके कोता. आनी आतां पियाव कातोता. लांबू कातोता. पियाव कातून जालो आनी आतां भाजी करपाक दवरता. कढाई दवरल्या आनी तितून आतां तेल घालता. आनी मिरसांग घालता चिकटेली. पियाव कातलो न्हू तो घालता आनी फ्राय करता. पियाव बरो करून फ्राय करता. आतां पियाव भाजलो तितून आतां साखर घालता आनी हल्दी घालता. आनी घोसाळ्या कातून ती घालता.
बरी करून मिक्स करता. आनी तितून आतां थोडें उदक घालता, चड घायना कित्याक तेजें उदक सुटोता भाजी. आनी मागीर टेस्ट करून चोयतलें मातशें शिजतकच. आनी आतां ताका मातशें धाकून शिजोवन दवरता. मातशें मोव जालें आनी आतां हांव तितून सोय घालता. सोय घालून बरें मिक्स करता आनी हाका मातशें धाकून दवरता आनी शिजो. आनी मागीर टेस्ट बी करून चोवपा जायो, मीठ जाय कितें साखर जाय बी जाल्यार. तुमी ट्राय करा ही रेसिपी. घोसाळ्या भाजी बरी जाता खावपाक. आतां धापून शिजोवन दवरता हेका. तर आमगेली घोसाळ्या भाजी जाली रेडी. आतां हांव गॅसी फ्लेम बंद करता. उदक बी सारकें सुकयलां. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आनी वीडियो लाइक जाल्यार लाइक कराय, शेयर कराय आनी सब्सक्राइब कराय आनी कमेंट कराय वीडियो कैसे चलतो.